पेडण्यात अबकारी कार्यालयाच्या नव्या इमारतीचे उक्तावण आयतारा दीस केलें. उक्तावण सुवाळ्याक गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, उपमुखेलमंत्री बाबू आजगांवकार, मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार दयानंद सोपटे, अबकारी खात्याचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त हजर आसले. फुडल्या दसऱ्या पर्यंत आमचो टार्गेट आसतलो की सरकाराची रेंटल प्रिमायसिसान आसा तितक्योय बिल्डिंग्यो आमच्या स्वताच्या प्रिमायसिसान आमच्या कडेन जागा एवेलेबल आसा. अशें ना की आमचे पट्ट्यो बिल्डिंग्यो कितें जाल्या खबर आहा त्यो दिसात ना जाल्यार म्हणजे मॉडर्न पडल्या, झाडां आयल्या, आनी कितें जाल्यार कोण वचाय बी ना. आनी बरेचशे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटूय बी इनिशिएटिव्ह घेवना. हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की प्रत्येकान आयडेंटिफाय करची की आपल्या खात्याक जाय अशी बिल्डींग खंयसर त्या तालुक्यात आसा, खंय त्या शहरात आसा आयडेंटिफाय करची, ती रिनोवेट करची आनी शिफ्ट करची, जेणे करून सरकाराचो बरोचसो रेव्हेन्यू म्हणजे आमी पणजेनूय पळयता कोट्यांनी रुपया जे आसा पळय न्ही हे आमी रेंटलाचेरूच वेस्ट करता. फक्त रेंटल पेमेंट करता. तेच पयशे आमी पळयता की ह्या बिल्डिंगेक आमी 3.5 कोटी रुपया मोडले. तांकां जर वेवस्थीत काम करपाक मेळ्ळें, कामाचो उत्साह जर वाडलो जाल्यार त्या निमित्तान रेव्हेन्यू कलेक्शन खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटलें. आनी आयच्या तेणी हें लक्ष्मीचें घर जशें म्हटलें, ती लक्ष्मी जी सरकाराची येणी आहा त्या लोकांनी दवरचें न्ही. आमी खुबशे फावटी सरकाराचे येणे लोकां कडेन एक खूब मोठ्या प्रमाणात आसा आनी बारीक लोकां कडेन न्हू, बारीक लोकांक जम पडना, मोठ्या लोकां कडेन आसा. तुम्ही मुद्दाम हांव म्हणटा मोठ्या लोकां कडेन आसा. बारीक लोक आपलो बील उरला जर आसत न्ही ते 150 रुपयाचें जाल्यार ताका केन्ना भरिसर धाडूं जायना. पण अजुनूय बी आमची क्रोड्स ऑफ रुपीज लायटीची बिलां पेंडींग आसतली, उदकाची बिलां पेंडींग आसतली, इवन दो म्हणजे ताज्या लावंज 1500 टोटल कलेक्शन 1800 GSTचें कलेक्शन आमचें येवपाचें आसा. वी हॅड लॉन्च द स्कीम एंड वी हॅड एक्सटेंडेड टील द 31st of August. म्हणजे कमर्शियल टॅक्साक जे टॅक्स भरतात आतां तुमी खंय तरी म्हाका दिसता म्हणजे जो सरकाराक टॅक्स 1800 रुपया भर, आमी आतां म्हणटात चल 50% बट भरा आनी केस निवया. वी हॅव कम टू द 15 नॉट लेस दॅन दॅट. ताज्याय पेक्षा कमी करून एकदाच्या भरात आमी ही स्कीम 31 ऑगस्ट पर्यंत वाडयल्या. ज्यांच्यो वेटाच्यो केसी आसा, ज्यांच्यो जुन्यो केसी, काल तर म्हाजे कडेन 2010तली केस घेवन येयला. सरकाराक म्हणाला पूण कितें तरी पडनात. आमी म्हटलें चल कितें आसा न्ही म्हणजे ताका सरळ सांगला आमी ज्यांच्यो केसीस आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी GST म्हणजे ज्यो वेट कलेक्शन्स आनी रिलेटेड केसीस GSTच्या बरोबर आसा तितक्योय तेंच्यांनी मेकळ्यो करच्यो आनी 31 डिसेंबराच्या उपरांत आनीक केसीस तेंच्या कडेन उरच्यो न्ही हो प्रयत्न आमी केला, जेणे करून सरकाराच्याय तिजोरीत पयशे येतले. बाबून पेडण्याचे प्रोजेक्ट सांगता आसतना तरी इलेक्ट्रॉनीक सिटी बाबू विसरलो, ती बी फुडें व्हेल्या. तिजो रस्त्या खातीरचे लँड एक्विजिशनाक उरलेलो विशय. रेस्टॉल प्रोजेक्ट आमदारूय फॉलोअप करताले कंटिन्युअसली, बट रस्त्या खातीरचो जो लँड एक्विजिशन इतकोच जो भाग उरलेलो तो कंप्लीट करपाक घेतला. कदाचित फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर लँड एक्विजिशनूय जर इलेक्ट्रॉनीक सिटीचें कंप्लीट जालें जाल्यार फुडल्या 2 म्हयन्या भितर आमी इलेक्ट्रॉनीक सिटीचे जे प्लॉट्स अलाउड करपाक जाय, ज्या ज्या इलेक्ट्रॉनीक सिटी खातीर वीथ द बिग म्हणजे जे एन्सिलरी युनिट्स आसा एस्टाब्लीश करतले ते आमी एवेलेबल करपाचे ही तयारी दवरल्या. मोपा एअरपोर्ट 22 कंप्लीट जातलो आसलो, बट ती जी कनेक्टिविटी आसली मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा पासून नॅशनल हायवे हो मदीं जर कनेक्टिविटी जावनासलो जाल्यार एअरपोर्ट जावन कांय फायदो नाशिल्लो. फाटल्या 15 दिसांच्या पयलीं ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आनी आमचे मिनिस्टर गडकरीजी हांच्यांनी तोय रोड जो आसा हो आमकां सँक्शन करून दिलो. आतां ती वीथ इज एप्रॉक्सिमेटली 7 किलोमिटर फ्रॉम द मोपा टू द नॅशनल हायवे हाची कनेक्टिविटी तोय प्रोजेक्ट आमी सँक्शन करून घेतलो. पण हे सगळे प्रोजेक्ट जाता आसतना म्हणजे मदींच कोण तरी आमकां नोकऱ्यो मेळच्यो ना काय कितें असो संभ्रम क्रिएट जाला म्हणून बाबा मातसो चड उलयलो दिसता. बट संभ्रम क्रिएट करून घेवं नाका. हें सरकार सामान्य मनशाचें सरकार आसा, शेतकऱ्याचें सरकार आसा, दुधकाराचें सरकार आसा, अत्यंत म्हणजे आमी म्हणटा की ह्या समाजातल्या शेवटच्या मनशाचें सरकार आसा. तेणी उलो मारलो तयार आसा, आंदोलनां करपाची गरज ना. पेडण्यात आशिल्ल्या कदंबा बस स्टँडात गाडे आसात तांची बेगीनाच पावणी करून पेडण्यातल्या लोकांक चलोवपा खातीर दिवचे अशी मागणी मांद्र्याचो आमदार दयानंद सोपटेन
मुखेलमंत्र्याकडेन केल्या. म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान जरी आमी पयलीं उलयताले पेडणे तालुक्याचो काया पालट खऱ्या अर्थान ताची सुरवात जाल्ली आसा. बरे बरे प्रोजेक्ट तांच्या प्रयत्नान ते बरोबर आमचे आदरणीय उपमुख्यमंत्री मनोहर बाबू आजगांवकर हांच्या प्रयत्नान आज पळयता मोपा एअरपोर्ट असो, आयुष हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर असो, वता फुडें आनी कितें गोश्टी जाता. आनी कितें जायत आसतना आज आमी पळयता आमची फायर स्टेशन एसेन्शियल सर्वीस आज खंय तरी एक आमची सरकारी जी बिल्डींग आहा एका कोनशाक खंय तरी आहा ती मोडकळीत दिल्ली आहा. ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय पीपल फ्रॉम पेडणे तालुका आय एम रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की त्यांच्यानी त्याचेर लक्ष घालचें आनी एक प्रशस्त जागो जी फायर सर्वीस इज एसेन्शियल सर्वीस मागीर ती त्या खातीर असो. आतां पळय फुडल्या दिसांनी जेन्ना काजीचो सिजन जाता दोंगरांनी उजो पेट्टा पण ही सुद्दां अडचण तांच्यानी पयस करची. त्या बरोबर खुबशे लोकांचे गाराणे आसात TCP ऑफिस टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग ताचे खातीर एक बरी जागा आसची आनी ताचे फुडें वता आसतना सांगता म्हणजे विनंती करता कारण ते करू शकतात तो त्यांच्या लक्षात ते जाणीव आसा ती म्हणजे आपले कदंबा बस स्टँड रेडी आहा ते फुल फ्लेज म्हणजे तो खंय तरी आमची कदंबा महामंडळ जे आसा KTC तांच्या स्वाधीन करचो जेणे करून त्या कदंबा बस स्टँडाचेर गाळे जे आसात दुकानां जी आसात ते खंय बरें आसा. म्हणटकीर ऑलरेडी आदरणीय मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की ते ऑलरेडी कामय मार्गाक लागलेलें आहा.